साव जुजे आर्यल विलेज युनियनान गांव काबार करपी क्रशर युनिटांच्या विरोधात बऱ्याच तेंपासावन चलिल्ल्या झुजाक यश फावो जाला. कन्वर्जन सनद दिनासतना चालू आशिल्ले क्रशर बेकायदेशीर थारल्यात. हायकोर्टान लोकां वटेन कोल दिला. सांव जुजे एरियल विलेजर्स युनियनान थळाव्या क्रशरांच्या विरोधात हायकोर्टात कागाळ केल्ली. कन्वर्जन सनद नासतना सुमार 40 क्रशरांक सरकारान परवानगी दिल्ली. सालजोर पारोडा मेरेन परिणाम जाल्लो. क्रशर बेकायदेशीर आशिल्ल्याची हायकोर्टान गवाय दिल्या. देखून गांवाक राखण दिवपी दोंगर तिगून उरपाची आस्त निर्माण जाल्या. ह्या प्रकरणा संदर्भात पळयत फ्रेडी त्रावासो कितें सांगता तो. पयर 17 तारखेर सांव एरियल विलेजर्स एक केस जिखले एगेन्स्ट गव्हर्मेंट आनी ती केस कित्याक लागून जितले गोंयांत क्रशर आहाय क्रशर युनिट आहाय त्या क्रशर युनिटाचेर सांव एरियल विलेजर्स युनियन केस जिखला. आनी कितें म्हूण इतले क्रशर आहाय ते कन्वर्जन सानात नासतना चलताले म्हळ्यार इलिगल म्हणूंक शकता आमी आनी तेजेर आमी केस जिखले. आनी ही केस चलताली 2006 पासून आमगे विलेजर थोडे ते कोर्टाक गेल्ले आनी ती कोर्टान केस जिखपा पोजिशन अशें पावलो त्या दोणा काँग्रेस सरकार आहलो त्या दोणा दिगंबर CM आहलोलो त्या दोणा तेणें एक नोटिफिकेशन हाडलें क्रशर चलयता जाल्यार कन्वर्जन सानात नाक म्हूण आनी ते कन्वर्जन सानात नाक म्हूण त्या दोणा आमी डिसिजन घेयलें जाल्यार एक हॉस्पिटल इस्कॉल बांदीत जाल्यार कन्वर्जन सानात लागता जाल्यार क्रशर चलयता तें कित्याक न्हू आनी ते चिंतून आमी कोर्टाक गेले आनी कोर्टाक गेलोले पयर ती केस आमचे फावरो जाल्यार सरकाराक आमी सकयल उडयले म्हणूंक शकता. आमी जजमेंट आमच्या हातीन जाला म्हणजे अशें कन्वर्जन सानात जाय हर एक क्रशर युनिट चलयता जाल्यार. हांव आमगे एडवोकेट नायजल ताका देव बरें करूं म्हणटा कित्याक ही केस सगळो तेणें आपल्याक गेलो जायतो आदार दिलो आमकां. तशेंच अभिजीत प्रभुदेसाय तेणेंय आमकां जायतो आदार दिलो ही केस झगडटा आसतना. आनी आमगे गांवचे तेणें आमकां थोड्या जाणांनी आमगे मेंबर नासतना पासून वसाय फुडें म्हूण जायत जाणांनी आपल्याक सांगात दिलो आहा. तशेंच हांव देव बरें करूं म्हणटा मुगे युनियन मेंबर आहाय तांकां तेणी आपल्याक गेलो एक सांगात आमकां दिलो आहा पावलार पावलार. ही केस झगडटा आसतना आमकां जायत अडचण येयल्यो आमचे पर्सनल इलिगेशनाय येयलीं बट तितलेय आमी झगडोन मुखार वचोन आमी आज ही केस जिखल्याय. 2008 आसून हो म्हाका एक फोटो आहा आमगे धाकटीं भुरगीं ते बॅनर घेवन आहलोले कुर्तोरी कुमदादी मुखा हाटीन आमगे दोंगर सांबाळे म्हूण. आयज आमगे दोंगर तर चोयले आख्खे दोंगर काबार जालो आहाय आनी आयज आमगे भुरगीं त्या टायमार झगडटाले म्हूण आयज आमगे दोंगर साल्वार जायन ते शुभी आहाय. हांव इतलें सांगो सोदितां तुमच्या माध्यमांतल्यान हर एक गोंयचे जनतेक खंयचेंच काम आयज कोन्न फाल्यां मेळना तेजो रिजल्ट मातशें रावों पडटा पासेंस घेवचें पडटा. हर एकलो कोण झगडटा आसतना हांव इतलें सांगता पासेंस घेयाय आनी कंटिन्यू तुमगे झुजाय जरूर आमी जिखोन येतले. आमगे झूज हें 1 वर्सा न्हू 12 वर्सां झूज आमी जिखले 12 वर्सांचे आनी हेजेर आनी तेजेर न्हू सरकाराचेर. जाल्यार हांव गोंयच्या लोकांक हेंच सांगता झूज कंटिन्यू दवराय मोद्यां सोडनाकाय. थळावे पंचायती कडेन मजती खातीर गेल्ले पूण पंचायतीन कानार केंस ओडले. दोंगर कापप चालूच आशिल्लें. दोंगर पोखरपी क्रशरय चालूच आसले. इतलेंच न्हय जाल्यार क्रशराच्या विरोधात आंदोलन करप्यांचेरय दबाव येतालो. शेवटाक लोकांक कोर्टांतल्यान थाकाय मेळ्ळी. एनवायरमेंट आख्खो डॅमेज जाला. तेणी दोंगर काबार केल्ले पडे तेजेर आमकां जायत डॅमेज जाला. आमगे दोंगराचेर झाड न्हय झाड आतां दिसती पडटाय पयलीं झाडांच नासलोली. एवरी इयर उस घाताले कोण घाता तो आमकां खबर ना. जेन्ना हे क्रशर ओनर थोड्या जाणांनी आमचें इलिगेशन घायलें त्या तोंडाक म्हणलें म्हाका फेडी थिंग झाड जायनाय म्हूण आनी ते थोडे वत पॉलिटिक्सान आसलोले झाड जायनाय म्हूण. तेन्ना हांवें ताका एकू क्वेश्चन केलो झाड जायना म्हूण तुमी हुंय रिपोर्ट आहा तुमचे कडेन सॉयल टेस्ट केलो आहा सगळ्यां तोंड बंद. झाड जायना म्हूण कोणा कडेन रिपोर्ट ना फकत तोंडाचेर सांगून गेले आनी हर एक केस जिखले पडे आतां हर एक एविडन्स लायनी केस जिखले आमी एश न्हू बिश्टे हेजेर. आनी ही बेगीन जिखता आसलेले जरी तर पोल्युशन जाता न्हू क्रशराचेर. ऑफकोर्स पोल्युशन आजून पासून जाता. पोल्युशन जाता. सांजेराला क्रशर चलताय पूण पारोडा तेच धूल पावता. सांजेराला क्रशर आहाय सालजोरा थिंगा पूण थोडो लोक कितें आहा आपलें तोंड उगडना पूण आयज सगळ्या लोकांक तोंड उगडपा सारकें आमी कापास्ताद दाखयल्या. पूण आतां तुमी हे जे क्रशर चलयताले तेजेर तुमी कितें एक्शन मागिला जे इलिगल चलोवन तेमी बिजनेस केला. येस आमी आतां नॉर्थ कलेक्टर आनी सावथ कलेक्टराक लेटरूय दिलां जात तितू तेजेर बेगीन ते बंद करचें म्हूण. लॉस ऑफ रेव्हेन्यू कितें आहा पडे ते तेणी सरकारान चोयन घेवपाचें.
पूण तरी आसतना काम कोनाय जाल्यार आमगे आमकां धाडायतलेच की धाडवपा आहा तें रेव्हेन्यू सेक्रेटरीकूय आमी लेटर बरयलां लॉस ऑफ रेव्हेन्यू जालो आहा तो आतां तेण चोवपाचें कित्याक तें कॅल्क्युलेशन रिकवर करपाक न्हू हय ऑफकोर्स रिकवर जावपाक जाय न्हू कित्याक तेणी 2019 सन आतां क्रॅशर आर्यलां चलयताय ते इलिगल आहा म्हणटा कित्याक कितले ते 42 कुडतोरी कुमदाजीन तांकां एनओसी दिवना लीजू जालें ना 2019 31 डिसेंबर लीज काबार जाल्लें बट तेरे आसतना ते इलिगल चलयताले आम पंचायताची धाडायल्ली पूण पंचायतांनी आमकां सपोर्ट करूं ना त्या दोणांक जरी तर पंचायतान आमकां सपोर्ट केल्लो जाल्यार ही केस आमी बेगीन जिखता आसलोले हेच हांव म्हणूंक शकता हर एक पंचायतान आपल्यागे विलेजी कितें आहा तांकां तर सपोर्ट केलो कोण झगड ताका खंयच्यो केसी बेगीन रिजल्ट येवपाक शकता. गोवा 365 खातीर सांजुजे आर्यलच्यान संदीप तुयेंकार.